प्रोडक्शन जातकूच मोठे जाता। आम्ही जे हांगासर बसलेले असतात ते बियाचे लोक असतात आणि त्यामुळे ह्या बियाक खतपणी वेळोवेळ घालपाचे आणि त्या आपणाक जाता त्या पद्दतीन ते वाडटले, सबंद गोंयभर पावतले आणि त्याचो विजय जो आसा तो निश्चित जातलो अशें म्हाका दिसता। आणि बहुजन समाजाक पोवपाची न्हू, आमकां खाली आश्वासनां यू टर्न त्यांचो आनी फटिंगगिरी हेच आमी आयकोन आयकोन खूश जावपाचे। मात्र हेचे वर विचार करात आनी मातसो आवाज उठयात। वचात थंयसर तुमी आवाज जर उठयशात जाल्यार खरेंच आमचें कितें तरी जातलें, नाजाल्यार हे आमकां बामणशाही म्हणटात ती आमकां आनी केन्नाच वयर काडपाची ना। आमी बहुजन समाज आहा ते हेच उरल्यो, कांयच करूंक पावच्यो ना। सडे तोड जेन्ना जेन्ना उत्तर दितले आमी तेन्नाच तांकां कळोन येतलें की खरेंच बाबा बहुजन समाज हो आमचो उठलेलो आसा म्हणून। कितले पैसे गेल्या, जमीन एक्विजिशन जाला तेका कितले पैसे गेल्या? 3,300 कोटीचो ब्रिज जर बांदता 11 किलोमिटरा भितर आयज करप्शन कितले आसा हेजेर गोंयच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार शेतकऱ्यांक बुडोवन आपूण कितले वयर सरता हे म्हत्वाची गोष्ट आसा। हेजेर प्रत्येक गोंयच्या नागरिकांनी विचार करपाक जाय। भारतीय जनता पार्टीन आमचे शेतकऱ्याचे पैसे, जमीनदाराचे पैसे आमकां मेळोंक जाय आसले, ते आमकां आयज पासून मेळोंक ना। त्या प्रमाणे पेडणेच्यान काणकोण पासून जे पैसे शेतकऱ्यांक मेळोंक ना, दादागिरीचे भाशा करून आयज म्हापशा म्हणजे बोडगीच्या हॉलान जे मिटिंगे घेता, शेतकऱ्यांक न कळयता बरोवन फोटोन बी घेता, तेजेर आमकां आयज खुलासो करून सरकारान दिवपाक जाय, तेजेर आमकां विचार करपाक जाय। म्हणजे सरकार आयज कितले खोलान आसा आनी आमी आयज कितले न्हिदलेले आसा। पैसे इतले 3,300 कोटीचो आमकां हिशोब सगळ्यांनी विचारपाक जाय वचोन तुमकां कामाक। कित्याक गेली ही पेडण्याच्या मामलेदाराक तुम्ही पत्रकार भाव आणि हांगासले जे लोकल आसात पळय न्हू तुम्ही विचारूंक शकता। इफेक्ट कोणाक जाता? जो शेतकार, जो आम आदमी, जो भूमिपुत्र ताका जाता। म्हणटकूच RTIचे तुमकां हांव एक हत्यार दिता, हे ऑर्डिनन्स काडूंक ना तुमी। ऑर्डिनन्स काडले बरें आसा, कळटा। हांवें ताका विचारलें ना आमकां तशें लेटर आसा। लेटर आसा म्हणजे लेटर दी न्हू, पूण लेटर कसो काडटलो? ताका ऑर्डिनन्स तुमी काडूंक ना, कितेंच करूंक ना, विधानसभेत पास करूंक ना तुमी। 2014 तुमी अशेंच केल्लें, एमेंडमेंट केलो RTI एक्टान आनी तेजी फळां कितें भरली 21/13। आतां 13चे 3 म्हाका जावचे ना। कित्याक तर जेन्ना पेडण्याचो भूमिपुत्र जेन्ना उठ्ठा, जागो जाता तेन्ना काणकोण पर्यंत आवाज जाता। आमी तो तेन्ना करून दाखयलो 2 ऑक्टोबर 2014 आनी मागीर शेवटाक ह्या राजकारण्यांक मान्य करचें पडलें की हय आमी खंय तरी चुकले।